गायन घेऊया A9 पेज नंबर 4 A9. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या थॉमस सोजा हाच्या आत्मे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. मोहन कावळेकर आयज आपलो 90वो जल्माचो दीस मनयता, 90th बर्थडे. ताचे पासत देवाक आर्गां दिवया आनी ताचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. सांशो ओलिवेरा आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेरूय आशिर्वाद मागुया. आमची सगळी मागणी आमचीच पासत, आमचे फिरगोजे पासत, आमचे 400 वर्साचे समारंभणे पासत, आमच्या नवे फिरगोज गवळीक सभे पासत आमी देवा मुखार दवरुया. खरीत भाशेन भाव भयणीनो आयच्या दिसाक मागुया सगळ्या विद्यार्थ्यां पासत जाणी नीट एग्जाम केल्या, नेट एग्जाम केल्या आनीक आमचो एड्युकेशन सिस्टम जो आसा आमच्या भारताचो मागुया खरीत भाशेन देवान हो आमचो एड्युकेशन सिस्टम आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या तरणाट्यां पासत बरो सांबाळूंक आनी सगळे तरेचें जें कन्फ्युजन जाल्लें आसा वो सगळे तरेचें करप्शन जें भितर चल्ललें आसा तेतूंतलें आमकां निवार म्हूण देवा लागीं खरीत भाशेन आमी आयचे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तेच्या भाव भयणीनो आमकां जेजूची व्हडांतली व्हड शिकोवण बोगसणें दिवपाची आनी आमचो धर्म एके भाशेन बोगसण्याचे बुनयादीचेर मोगाचे बुनयादीचेर घट्ट बांदलेलो आसा. तरी आसतना जायते फावटी हे आमच्या धर्माचे खांबे आमी आमच्या जिवितान घेवंक विसरल्या, चुकल्या. सगळ्या असल्या आमच्या चुकीचें आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं वसोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना एलिजा प्रवादी
एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडे भाशेन जळटालें. ताणें ताचेर भूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराचें उतर ताणें अंतराळ डांपलें आनी 3 फावटी ताणें उजो पडसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनीक कोणाक आसा? भोव वर्त्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलाय आनी पातालांतलें वाटायलाय. राजांक तुवें निसणटणांक पावयलाय आनी अधिकाऱ्यांक आपल्या खाटी वेले काला आपटिल्याय. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिल्ली तुवें आयकली आनी ओरेब पर्वतार कास्तीचें फोर्मोण. सूत घेवंक तुवें राजांक मागल्याय आनी तुजे सुवातेर प्रवाद्यांक मागून दवरल्याय. उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या गाड्यांनी ओडलोले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जसो पेट्टा, देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच तोंडावंक आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाचीं कुळां परतून स्थापूंक निसणटणांच्या बाकीतांतलीं नेमलोलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यान तीं सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एका भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिजेव ताचे गुणान भरलो. आख्या ताच्या जिवितान खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावंक जालें ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मोरणान पर्यान ताचे कुडीन बाकीत केलें. आपल्या जिवितान ताणें विजमितां केलीं आनी मोरणान ताच्यो करण्यो ओचोऱ्यांच्यो जाल्यो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सगळीं बरोबर म्हणुया. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटूं दीप आनी जुवें आसात तें सोगलें आनंद बरीत जावं. ताच्या भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीट ताचे सोदरेचे खांबे. आमचो जबाब, बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. ताचे फुडें एक उजो बोगबोगून येता आनी भोंवतीं ताच्या दुस्मानांक गिरासता. ताच्या जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालतात आनी प्रितूम पळेतात आनी कडकडटा. आमचो जबाब, बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सगल्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणावरी कोडटा. अंतरोळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. आमचो जबाब, बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. मुर्ती पुजा करतात तीं सगलीं आपल्या कुड्ड्या देवांची बोडाय सांगतात तीं लोजेक सांपडटात, कित्याक सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगले देव. आमचो जबाब, बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy,
Sorves porak sui sui. देवान तुमकां आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणूंक व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Sorves porak sui sui. Sorves porak sui sui. Sorves porak sui sui. Sorves porak sui sui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मना तुका सुम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपलें मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिय भाव भयणीनो, सुरवातेक म्हणलां तशें आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचे मुखेल खांबे मोग, बोगसणे आनी हाचे विशीं आमी जायते पावटी नियाळ केला, जायते पावटी आयकलां. मोग, बोगसणे, बोगसण्या विशीं आमी जायते पावटी घडये दुसऱ्यांकूय सांगलां. आमी बोगसणें मागलां, बोगसणें दुसऱ्यांक दिवपाक प्रयत्न केला. तेच बरोबर आमी अणभवलां बोगसणें दिवप कितलें अवघड. बोगसणें घेवप सोंपें, वा हांव चुकता तेन्ना म्हाका तूं बोगसणें दी हें सोंपें. पूण तूं चुकला जाल्यार तुका हांवें बोगसणें दिवपाक अवघड लागता. लागना? तुमकां सोंपें लागता बोगसणें दिवपाक काय घेवपाक? म्हणजे सोंपें घेवपाक काय दिवपाक? एकूय ना. घेवपाक सोंपें लागता, दिवपाक मातशें अवघड लागता. थोड्या जाणांक दोनीय सोंपी जाता. कितेंय कर बोगसणें. बोगसणें म्हणटा तेन्ना भाव भयणीनो अशें न्हू नजर अंदाज हें बोगसणें न्हू. तूं तुका जाय तें कर, हांव तुका बोगसणें दितां, म्हाका पडलेलें ना तूं कितें करता, हेका बोगसणें म्हणना. बोगसणें म्हणल्यार जें दुसऱ्यान जें कितें वायट केलां तुका खबर आसा, तुका ताचो अणभव आसा, तुका ताची दूख लागता, आनी तरी आसतना त्या मनशाक बरेंपण जावचें पासत तूं ताका बोगसणें दिता. आयज पयल्या वाचपान आमी एलिजा प्रवाद्याची खबर आयकल्या. सिराकाचें पुस्तक एलिजा प्रवाद्याचें बरें वर्णन करता, ताची तोखणाय करता. सगळ्या प्रवाद्यां मदलो पदवेदार प्रवादी, ताचे सारको आनी दुसरो कोणूच ना. ह्या उतरांनी सिराकाचें पुस्तक ताची तोखणाय करता. ताणें केल्ल्यो सगल्यो वस्तू आमी आयच्या दिसाक ताचें लिस्ट आयकलां. मेल्ल्याक ताणें जिवन केलें, राजांक जाग्यार घातले, जे वेगवेगळे अधिकारी आसात तांकां जे वयर सदरेर चडटाले जमनीर आपटिले, नवे राजा उत्पन्न केले, तशेंच प्रवाद्यांक तयार केले. जायत्यो बऱ्यो वस्तू ताच्या जिवितान आमकां दिश्टी पडटात. जाल्यार हें सगळें सोंपोवन एलिजा प्रवाद्याक देवान वयर उज्याचे गाडयेन वयर वयर उबारून व्हेलो. एलिजा प्रवाद्याचें मरण जावंक ना. जरी राजा राणी ताका मारूंक सोदतालीं, ताका मारूंक कोणाच्यान जावंक ना.
पूण देवान ताका वयर उबारून व्हरता आसतना ताचे फाटल्यान दुसरो प्रवादी तयार केलो, एलिजेव. भावा भयणींनो, ही जी शिकवण आनी ही पदवी देवाची जी एलिजा प्रवाद्यान दाखयल्या ती मुखार वसत रावपाक जाय. देखून दुसरो प्रवादी जेजून आमकां सगळी इतली बरी शिकवण दिल्या मोगाची, बोगसण्यांची, आनी तीच शिकवण ताणें आपल्या जिवितान पाळून दाखयल्या. खुर्साचेर मरता आसतना पासून बापा तांकां बोगोस ते नकळो ते कितें करतात ते घोडये नकळो, पूण जेजू जाणा आनी जाणा जावन तो तांकां बक्षिता. भाव भयणीनो, आमी अशेंच करूंक जी शिकवण आमकां ताचे जेजूच्या फाटल्यान, जेजू स्वर्गार चडून गेल्या उपरांत आपोस्लां वरवीं, शिसां वरवीं, ताच्या उपरांत आमचे सगळे आमचे क्रिस्ती भावार्थाचे जे फुडारी नेमलेले आमकां आसात, गवळी नेमलेले आसात, तांचे वरवीं ही सगळी आमकां बरी शिकवण मेळ्ळ्या ती आमी मुखार धाडपाक जाय. आयज आमच्या हातान आसा जाल्यार ती मुखार वयतली जाल्यार आमच्या जिवितान हो मोग करून दाखोवपाक जाय. आमच्या जिवितान हें बोगसणें दिवन दाखोवपाक जाय. आमच्या जिवितान हें बोगसणें घेवन दाखोवपाक जाय. आनी बोगसणें घेवप जरी आमी म्हणलां तें सोंपें, पूण बोगसणें घेवप भाव भयणीनो मातशें अवघड. कित्याक बोगसणें घेतल्या उपरांत तें पातोक करिनासतना रावपाक जाता. खंयचें एक पातोक घेवन आमी कुमसारान गेलीं आनी आमकां बोगशिलीं, जायनासतना रावता पातोक पत्तें, अवघड जाता तें पातोक करिनासतना रावपाक. ताळण्यो व्हडल्यो आमकां कोणेंय बोगशिलीं जाल्यार, आमी कितें चूक केल्या ती आवय बापायन आमकां बोगशिलीं जाल्यार आमी त्यो चुकी परतून करिनासतना रावपाक जायते फावटी अवघड. आमच्या वडिलांनी आमी जाचेर वायट केलां ताका आमी ताणें आमकां बोगशिलीं जाल्यार आनीक मातशें टेन्शन चडटा, परतून करूंक जायना, आय डोंट वॉन्ट टू डू इट अगेन. जाल्यार असल्या सगळ्या संदर्भान भाव भयणीनो, एलिजा प्रवाद्याक जी पदवी आसली ती आमकांय मागुया, जे भाशेन ती पदवी एलिजेवाक दिली. आनी जेजून जी पदवी दिली आमकां मागण्या वरवीं, देव सगळें जाणा आमकां कितें जाय तें. आमच्या बापाचें मागणें आपल्या शिसांक ताणें शिकयलें. ह्या मागण्यान खेरीत भाशेन देवाची तोखणाय करूंक आमकांच देवाच्या हातान घालूंक, सेल्फ सरेंडर, आनी आमकां देवाच्या हातान घालून देवाच्या वाटांनी चलूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं,
स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान उंचरकी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नमी येता ताका सोय उंचरकी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट पोरगोटुया तुझ्या खर्चानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आमच्या बापा ह्या मागण्यांतल्यान आमकां जेजून शिकयलां तेंच प्रार्थन आमी सगळीं बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुम्याक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर
देवाची शिडी ती संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती ती आमचेर जट्टी आनी कास्त हाडिना आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण. तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फाल्यां शुक्रार भोव पवित्र संस्काराची बोजवण सकाळीं 6:30 वाजता जातली. उत्सवीक वर्साची मागणी. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानांचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताचे रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव
सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F6 पेज नंबर 88. F6. Jesus songi amka vichoy, Deva tinvas, Deva karga. Jesus songi amka vichoy, Jesus por volami, sokle kore chiplok meta, Jesus Jesus,